नमस्कार. माझे नाव प्रथमेश रावत. आम्ही मुळगावचो वासी. हो किल्लो जो पळयतात तुमी तो आम्ही एक पोंडाचे ऑर्गनायझर आहा त्यांच्यानी किल्ला मेकिंग कॉम्पिटिशन केल्लेले. सो तेज्या खातीर ते पार्टिसिपेट म्हणून हांवें एक 10 जाणांक मेळोन आमी 10 जाणांनी मेळोन हो एक किल्लो केल्लो आसा. किल्लो सिंधुदुर्ग मालवणचो केल्लो आसा. सो ह्यान पयलीं सुद्दां हांवें खूब कडेन अशें पार्टिसिपेट जाल्लो आसलो, पूण तितून एक इश्यू आसलो की किल्ल्या बद्दल म्हायती दिवप हें चड म्हत्व दिल्लें वता. म्हणून हांव आनी म्हाजे दोग तीग जाण मेळोन आमी थंय विजीट केलें. तो मालवणाची इन्फॉर्मेशन काडली, तो किल्लो समजून घेतलो आनी त्या प्रमाणे एक आकृती तयार केली की कसो कितें करूं शकता, खंय करूं शकता. सो ते जे ऑर्गनायझर आसले तेंचो रूल असो आसलो की भितून प्लास्टीक फायबर बीन हे कितें यूज नासले. सो म्हाका दिसलें की हो तर दर्यान आसा, सो हेजे सरभोंवतणी म्हाका पाणी तर जायच आसलें. प्लास्टीक हे यूज नासलें न्हू, म्हणून म्हाका अशी आयडिया येयली की तो पाणयेन जर आमी सरभोंवतणी घालूं शकना जाल्यार तेका किल्ल्याकूच आमी तळयेन हाडया म्हटलें. अशें पाणी आहा ज्या जाग्यार थंयसर किल्लो दवरया म्हटलें. म्हणून आमी एक अशी आयडिया चिंतली की तळयेनूच हो दवरचो आनी लोकां खातीर प्रदर्शनाक दवरचो म्हणून. मागीर हो किल्लो करपाक ऑलमोस्ट आमकां एक 15 दीस सुमार लागले. सगळ्यांनी मेळोन केले. थोडे माती हाडले, थोडे कामाक वताले, नायटी मारून मागीर परत सगळे कागदां लावन सगळ्यांनी मागीर हे काडले. कागदां लायली सगळ्यांनी. कागदां लावन मागीर तसोच तो सागाडो कसो काडला आनी तेजेर आमी पेंटींग केलें आनी भितून मातसो कुणाचें बीन हें करून मावळे बीन सजोवन आमी तो रेडी केल्लो आसा. आनी तो कागदाचो म्हणून मातसो हेवी, इतलो हेवी ना, लायट आसा म्हणून एक पुट्टो रचयला, लोकांक घालून एक रचयला आनी तेजेर तो किल्लो दवरला आनी प्रेजेंटेशनाक दवरला. सो हें करपाक आमकां ऑलमोस्ट 15 दीस अशें लागले. ऑलमोस्ट 15 दीस. आनी कितले दीस उरलो आतां प्रदर्शन? एक्चुली कशें आहा की हो तेंच्या रुला प्रमाणे हो तुळशीच्या लग्ना पर्यंत एक्चुली दवरप आसा. पण म्हाका एक प्रॉब्लम फेस जाता की पावसा खातीर जो पावस खूब कितें अशें तटबंदीचे बीन खूब कितें डॅमेज करता, मावळे बीन तेका उडयता. ते वारें येतकूय मातशें हेज्या शेताच्या तडेक आसा म्हणटकूच वारें खूब येता. वारें खूब येयल्ल्या कारण प्रॉब्लम खूब जाता. सो मे बी हांव विचार आसा की तुळशीच्या लग्ना पर्यंत दवरपाचो, पूण जास्त डॅमेज जालो जाल्यार तेज्या पयलीं सुद्दां हांव काडटलो.